बोर्डिंग मला टाइम जाय रे टाइम फोटो तुम्हाला परत तयार तुमचे फोटो घ्या आयज शिवसेना पंचायतीचे सरपंचाचे इलेक्शन आसलें आनी हांव प्रिसायडींग ऑफिसर कुशाले हांकां अपॉयंट केल्लो तेन्ना आयज सरपंच तेजा राजेश कानोलकर अनोपोज इलेक्ट जाले. सेसाई ह्या पंचायतींसून अनोपोज निवडून आयला एज अ सरपंच म्हणून. हांव म्हाज्या वांगडच्या सगळ्या पंच आनी एक्स सरपंच असलेल्या सगळ्यांक म्हाज्या सपोर्टरांक म्हाका जेंच्यांनी निवडून हाडला त्या वॉर्ड मेंबरांक सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तितून म्हाजी फॅमिली आसा जी म्हाज्या वांगडा सदांच उबी रावल्या तेंचेय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सरपंच जालो तुझ्या फर्स्ट प्रेफरन्स कित्याक आसतलें? म्हाजो फर्स्ट प्रेफरन्स आसतलो की म्हाजो प्रत्येक मेंबर म्हाज्या वांगडा रावचो आनी म्हाज्या प्रत्येक डेव्हलपमेंटाच्या कामान तेंच्यांनी म्हाज्या वांगडाक रावन म्हाजें काम फुडें व्हरचें. फर्स्ट आमी गार्बेजीच्या वाटेन लक्ष दिवया कित्याक गार्बेज ही जायते सुबेज जाल्या. गार्बेजीचो हो प्रश्न सगळ्याकूच आहा. तो आमच्याय गांवांत आसा आमच्याय पंचायतीन आसा सो तो सोडोवपाचो आमी पयली प्रश्न करया. सगळ्यात मेन आमचे प्रॉब्लेम आसा ते आमचे पंचायतीची जागा त्याचे बद्दल कितें करूं? जशें जशें हे फुडें वयता तशें आमकां जें काम डेव्हलपमेंटाक करपाक मेळटा आनी जर आमकां हो जागो एक्वायर करपाक साथ दिता सगळीं जाणां आनी आमी फुडाकार घेवन तितलोच भार घेवन करपाक प्रयत्न करतलीं.